इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाचे जेब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराठोंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजे फाट दाखयले, म्हजे खाड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां, हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सदरे मुखार वचोया. म्हजे विरोध कोणाचो धावो आसा, तो म्हजे मुखार रावो. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. म्हज्या भावांक जाला हांव परको, म्हजीच आवयच्या भुरग्यांक परदेशी. तुज्या घरा पासत म्हाका आसा ते उर्बेन म्हाका ग्राशिला. तुजी निंदा करतल्यांनी केल्ली निंदा म्हजेर पडल्या. उपास करून हांवें म्हजी कूड दंडयली, पूण ह्या पासत ते म्हाका खिंडूंक लागले. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. म्हज्या कानांत तांणी वीख घालें आनी म्हजे थानेक म्हाका पियोंक शिरको दिलो. तांचे मेज तांकां एक सांपळो जावं, तांचे जेवणां तांकां एक पास जावं. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. बैलां प्रास, शिंगां आनी गेळां असलेल्या पाड्यां प्रास हें सर्वेस्पराक अदेक मानतलें. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. सर्ग आनी संसार, दर्यो आनी तांत भोंवता तें सगळें ताची स्तुती करूं. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका खाण दी. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशे गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली. आनी त्या दिसा तावन ताका धर्ण दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतलो. फुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशे येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी कुशी? जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फालान्या मनशा सरशे वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगता, तुज्या घरा पास्काचें परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जाताच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका
गथान परादेन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव उबे तो सोम्या अशें विचारे लागलो. ताणें तांकां जाप देवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलगनांत हात घाला तो म्हाका परादेन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तके बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय काटा काटा. जल्मोंकच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेताल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्रे. जेजून जाप दिली, तुंच तें सांगताय. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्त.